नमस्कार पळय प्रायम खबरो। पॅरा टिचर्सांक रेग्युलरायज करपाचें उतर शिक्षण खात्यान नोटीसेचेर दिवचें। पॅरा टिचर्सांची मागणी शिक्षण खात्या भायर ठिय्या ऑर्डर काडटा म्हूण आमदारांची मध्यस्थी। टिचरी आंदोलन फाटीं घेवंक राजी। प्रफुल्ल हेते लीज रिन्युअल आनी डिले कण्णोवन केशी दिगंबर कामत पावलो SIT मायन्सा मुखार। 2 वरां चौकशी, सध्या अंतरीम जामिनाचेर मेकळो। गोंयच्या वास्को पटना एक्सप्रेसीक उत्तर प्रदेशांत एक्सिडेंट, 3 जाण गेले, 9 जाण जखमी। ट्रॅकाक फूट गेल्ल्यान ट्रेन घसरली। प्राथमीक पळोवणे दुबाव, घडणुकेची इन्क्वायरी। लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीत मोठ्यो सुधारणा। ऑनलायन एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशनाचो प्रस्ताव। आधार कार्डा वरवीं खासगी कंपन्यांनी कामाक लागिल्ल्याची नोंद। गोंयकारांक स्किल ट्रेनिंग। सत्तरीत हिवरे चरावणे गुळेली वाठारांत नवे सिजनांत मेळ्ळे 6 मेल्ले माकड। नवे सिजनांत माकड तापाचे सादुरगायेची शिटकावणी। भलायकी खात्याच्यो मोहिमो सुरू। ISL सर्तींत मुंबय सिटी आड खेळपाक FC गोवा टीम पावली मुंबय। चेन्नईन FC आड पयली मॅच जिखिल्ल्यान FC गोवा उमेदीर। कोच म्हणटा आक्रमकच खेळटले। पयले जिनो कप अंडर 16 क्रिकेट सर्तींत बार्देश वस्तात। तिसवाडी उपजैतिवंत सर्त जातली दर वर्सा म्हणटा पुरस्कर्तो दिलीप साळगांवकार। पॅरा टिचर्स 25 तारखे मेरेन सेवेंत रुजू जाले जाल्यार तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणटा तें उतर शिक्षण खात्यान नोटीस काडून दिवचें। बाकीचो कसलोच आदेश चलचो ना म्हूण पॅरा टिचर्सांची नवी मागणी। ही मागणी मान्य जाल्यार खंय ते स्ट्रायक फाटीं घेतले। सकाळीं 144 जमावबंदी आदेश लावन तांकां पुलिसांनी विधानसभा कॉम्प्लेक्सा भायर काडली। थंयच्यान वचून ती शिक्षण खात्या कडेन बसली। दोगां आमदारांनी तांकां मेळून ऑर्डर काडटा म्हूण सांगून निमाणें आंदोलन फाटीं घेवंक राजी केल्यांत। हे शुक्रारा सांजेचे चित्र। पॅरा टिचर्स निमाणी शिक्षण खात्याच्या भायर येवन धरण्यांक बसल्यात। सरकारान आतां आमकां 144 लावून 144 सेक्शन लावून आमकां सेक्रेटरिएटा कडेन आमी जी धरणी धरिल्ली थंयच्यान आमकां हालयला। जरी ती ऑर्डर स्पेसिफिकली आमचे खातीर काडला, आमकां हेरास करपा खातीर। जरी ती ऑर्डर आमचे अगेन्स्ट आसली जाल्यार आमकां त्या ऑर्डरीचो CMान जी ऑर्डर काडला त्या ऑर्डरी रिस्पेक्ट दिवन आमी लॉ एंड ऑर्डर हातांत घेनासतना आमी आमचे जे स्ट्रायकचे धरणी जी आशिल्ली ती आमी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन वळयल्ली आसात। हे शुक्रारा सकाळचे चित्र। ब्रेस्तारची सबंद रात विधानसभा कॉम्प्लेक्सा भायर काडल्या उपरांत सकाळी सरकारान 144 जमावबंदी आदेश लावन तांकां विधानसभा कॉम्प्लेक्सा भायर काडली। तुमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता डिस्पोज जावपाक, आमी दिता ऑपॉर्च्युनिटी। फ्रॉम 500 meters फ्रॉम मेन गेट भायर रावपाचें। दिस इज ओनली 50 meters। ब्रिज क्रॉस करून पणजी सायडीन राव। कालचे भशेन आजूय महिला काँग्रेसवाली पॅरा टिचर्सच्या आदाराक म्हूण आयिल्ली। मात कालच्या प्रकारा उपरांत टिचरांनी तांकां आतां कडेक दवरल्या। टिचरींक खंय बेटोच राजकीय हस्तक्षेप नाका, निमाणे महिला काँग्रेस येवन मिडियाक म्हळी। आमकां खंय तरी दिसपाक लागला की हांकां भायर उडोवपाचो प्रयत्न चालू आसा। तांकां खंय आमी महिला काँग्रेस काल आमचेर मारफूट जाल्या ताचे निशेध करता एंड आवर सपोर्ट विल कंटिन्यू फॉर दिस पॅरा टीचर्स टिल देयर डिमांड्स आर मेट। We condemn the attitude of this government because they have failed to regularize these para teachers who have long-standing experience in those posts and who deserve
sympathetic consideration and regularization. तिनसांज जाता म्हळ्यार आतां D.Ed शिकिल्लीं भुरगीं आंदोलनाच्या तयारीन शिक्षण खात्या भायर दिश्टी पडपाक लागल्या. तांचो जॉब खंय B.Ed वाल्यांक वता. From 2009 to 2016 हांगा अनएम्प्लॉयड आहा. ट्रेन करून 2 वर्सांची ट्रेनिंग घेवन सुद्दां D.Ed टिचरी बेकार आसा. म्हणजे जी पास आउट जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स दिया आनी तांकां पयली जॉबाक लायात. आनी B.Ed टिचरींग रिक्रुटमेंट केले 324 टिचरां. पण तांकां तेंचे जे करिक्युलम आसता तेंच्यांनी मिडल स्कुलाक शिकप. पण आनी आमी इतलीं वर्सां जर बेकार वचून आमचो कांयच विचार सरकारान केल्लो गेलो ना. आतां पळय आमकां ज्यो B.Ed टिचर्स आहा पळय तांकां प्रायमरी लेवलाक शिकोवपाक तेंच्यांनी घेतला. सो आमी इतल्या मजगतीं सर्व शिक्षा अभियानान ऑर्डर काडल्या. ऑर्डरीन आसा ते अशे 25 तारखे मेरेन सेवेन रुजू जाता ते पॅरा टिचर्सांचो कॉन्ट्रॅक्ट चालू उरतलो. जे कोण रुजू जायना तांचो कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करतले. रुजू जाता त्या टिचरींक नॅशनल पोर्टलार रेजिस्टर करून 6 म्हयन्याचो कोर्स करूंक मेळटलो. स्ट्रायक फाटल्यान घेतले म्हणजे कितें जालें आमी न्हू आमकां आतां मेळपाक निलेश काब्राल आनी प्रसाद गांवकर येयलो. ओके. आनी तेणी कितें सांगलां आमकां जे NIOS कर म्हटलें D.Ed ते एक्चुअली 2 वर्सां पिरियड आसलें न्हू. तेणी आमकां 6 वर्सां दिता म्हणला की सर्कुलर आतां पळय न्हू आपूण 5 दिसान नाल्यार 10-15 दिसान दिता म्हणून. ओके. जॉइन जातली पूण सॅलरी पळय आमी स्केल डिमांड केल्ली ती लमसम सॅलरी दिता म्हणटा. आनी तो NIOS पळय आमकां 2 वर्साचो पिरियड दिल्लो तो आपूण 6 इयर्स पिरियड दिता म्हणटा. आनी दुसरी म्हटल्यार आमी ते जे आमकां नेट बी मेळना म्हणून सांगलेलें पळय न्हू तो कितें म्हणटा नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आमकां ते स्टडी सेंटर ओपन करता म्हणटा. मजगतीं निलेश काब्राल आनी प्रसाद गांवकर पॅरा टिचरींक मेळ्ळे. फुडल्या 15 दिसांनी नोटीस काडटा म्हूण तांणी उतर दिला. टिचरांनी आतां आंदोलन फाटीं घेतलां म्हूण कळटा. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी ओंकार फळारी. प्रफुल्ल हेदे लीज रिन्युअल आनी डिले कंडोन करपाचे केशींत आदलो मुख्यमंत्री आनी मायन्स मंत्री दिगंबर कामत शुक्रारा सकाळीं SIT मायन्सा मुखार चवकशेक पावलो. SITन ताची 2 वरां चवकशी केल्या. केशी विशीं जाय त्यो सगल्यो फायली SIT कडेन आसा म्हूण तो मिडिया कडेन उलयला. हे केशींत कामत सध्या अंतरीम जामिनाचेर भायर आसा. प्रफुल्ल हेदे लीज रिन्युअल आनी डिले कंडोन करपाचे केशींत शुक्रारा आदलो मुख्यमंत्री आनी मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीची SIT मायन्सान सुमार 2 वरां चवकशी केली. SITक जायत्यो फायली तांचे कडेन आसा म्हूण तो मिडिया कडेन उलयलो. कामती कडल्यान कांय खुलाशे करून घेवंक जाय आशिल्ले ते खंय SITन घेतल्यात. Certain mining leases were concerned. So we had interrogated him for the last 3 hours. So there were certain clarifications which we needed. I cannot share the details as of now. As and when we can share the details, we will share. So whether he has been summoned again? No. As of now, as and when we require him, we will summon him. दिगंबर कामतीची मायनिंगांतली कथीत जोड ताणें शेल कंपन्यांनी पार्क केल्या काय तपासूंक ताचो पूत योगीराजाक SITन आपोवन जालो. ते उपरांत ताचो मेवणो सतीश लवंदेक आपोवन 2007 ते 12 मजगतीं ताचे गणेश इन्फ्रा कंपनीचे वेव्हाराची चवकशी केली. आनी आतां परत दिगंबर कामतीचे यो वच. मात SITक ताची कस्टडी कशीच मेळना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय शिरीश कुंकळकार. गोंयच्या वास्को पटना एक्सप्रेसीक उत्तर प्रदेशांत जाल्ल्या एक्सिडेंटांत 3 जाण सोंपले. ट्रेनीचे 13 डबे उत्तर प्रदेशांत चित्रकुटा लागसार रातीं रुळावेल्यान घसरले. ह्या एक्सिडेंटांत 9 जाण जखमी जाल्यात. रेल्वेच्या रुळाक फूट गेल्ली. ताका लागून ट्रेन रुळावेल्यान घसरली असो दुबाव उत्तर प्रदेशाच्या अतिरिक्त महासंचालकान प्राथमीक पळोवणे वेल्यान उक्तायला. केंद्रीय रेल मंत्र्यान आतां इन्क्वायरी ऑर्डर केल्या. प्रथम दृष्टया जो बात आई है, पहले वहाँ कुछ रेलवे के अधिकारी और हमारे GRP के लोगों ने बताया था कि संभवतः ट्रैक फ्रैक्चर होने की वजह से हो सकता है हादसा. एक और बात, जब पैसेंजर्स से ये बात की गई, वहाँ अधिकारी जब थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगा जैसे इमरजेंसी ब्रेक लगा और इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण पीछे का जो ट्रेन का हिस्सा था वो डिरेल हुआ. ट्रेन नंबर 12741 वास्को ड गामा पटना एक्सप्रेस
ये मानिकपुर से होती हुई छौकी आती है इलाहाबाद डिवीजन में और छौकी से मुगलसराय निकल जाती है। इसका अवपथन डिरेलमेंट हुआ है मानिकपुर में सुबह 4:18 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी, उस समय इसका डिरेलमेंट हो गया है। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।